प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक हांव देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आमचें शिवर्थमान जावन आसा मातवाची 10वी चीट 37 to 42 पर्यंत. आनी आयच्या शिवर्थमान कॉमेंस जाता आनी जेजू म्हणटा, म्हजे वून आपल्या बापायचो वो आवयचो ओदीक मोग करतात तीं म्हाका लायक न्हय. म्हजे वून आपल्या पुताचो वो धुवेचो ओदीक मोग करतात तीं म्हाका लायक न्हय. आपलो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येनात तीं म्हाका पुरती न्हय. भाव भयणीनो, कितें म्हणूंक सोदता जेजू? आमच्या बाबायंक, आमच्या मायंक सगल्यांक सोड म्हणटा. आमच्या धुवेक, आमच्या भुरग्यांक जी आमी 9 म्हयने आमच्या कुडस्यान घेतल्यान आनी तांकां ती वयर काडल्यान तांकां आमी सोडपाची? अशें म्हणना जेजू. तो म्हणटा, आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तीं आपलो जीव होगडायतलीं आनी म्हजे पासत आपलो जीव होगडायतात तांकां आपलो जीव मेळटलो. हाचो अर्थ कितें भाव भयणीनो? आमी चड करून ह्या संवसारान आसतना आमकां हुस्को हाचेर ताचेर भुरग्यांचेर घोवाचेर सर्विसीचेर आमचे इग्रोज मातयेचेर आमच्या घरकाराचेर आमच्या जेवणाचेर आमच्या घराचेर आमचें जें भाट बेसां आहा ताचेर सगल्यांचेर आमचो हुस्को आहा. आनी आयज जेजू कितें म्हणटा आमकां? तो म्हणटा, तुमच्या जिवितान हांव पयलो येवंक जाय. तो आमकां म्हणिना की आमच्या घोवाक सोड, भुरग्यांक सोड, सगल्यांक सोड आनी हाचे भाशेन सांता भाशेन थंयसर वच आनी थंयसर एका दोंगरार राव, अशें म्हणना तो. तो म्हणटा, जेन्ना म्हणटा हांव तुमच्या जिवितान पयलो येता तेन्ना की हांव तुमकां ह्या सर्गीचें राज जें कितें आहा तें ताची शिकवण दिता. आनी जेन्ना तुमी सर्गीच्या राजान आसात, तुमचें मन तुमचें काळीज म्हजे उतराचेर आसा, तेन्ना की तुमकां सगलें जें बरें आहा तें ह्या संवसारान तुमकां मेळटलें. भाव भयणीनो, मॅथ्यू 6:33 मातवेची 6 चीट 33 वड. तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा, जेन्ना आमी सर्गीचें राज विंचून काडटा आनी सर्गीच्या राजा पोडमाने आमी चलता, सगल्यो वस्तू आमकां तो दितलो. कित्याक गाय? कित्याक जेन्ना आमी जेजूच्या उतराचेर रिगून रावता, जेजूचें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितान कोत्ता, जें जेजू सांगता तें आमी कोत्ता, तेन्ना खरेंच आमकां सुसेग मेळटा, आमकां शांती मेळटा, आमकां ती उर्बाय आसता सगलें बरें करपाक. भाव भयणीनो, देव आमचे पासत, देव आमचो इतलो मोग करता, ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो. देखून कितें म्हणटा तो? जेन्ना आपल्या पुतान इतलें केलां आमच्या पासत, आमच्यान आमचो खुरीस घेवंक जाय. आमचो खुरीस कितें? आमचो घरकार? ना. आमचो खुरीस जावन आसा आमची बायल? न्हय. आमची भुरगीं, आमची सर्वीस, तो आमचो साहेब आमच्या जो कामाक रावता तो आमचो खुरीस? ना. पूण जो लोक आमचे विरुद्ध येता, आमकां वायट कोत्ता, आनी जेन्ना ते वायट कोत्तात तेन्ना आमी मोगान चलता, वायटाक आमी मोग दिता, वायटाक आमी बरें कोत्ता, तेन्नाच की आमी आमचो खुरीस घेवन जेजू सारक्या आमी फुडें वेता. आनी भाव भयणीनो, ह्या संवसारान जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसात तेन्ना आमकां खुरीस आसतलोच. आमची पिडा खुरीस न्हय. जेजून आमची पिडा घेतली खुर्सार. आमकां आमची पिडा घेवन आमकां म्हणूंक जायना, हो खुरीस दिला म्हाका देवान. देव आमकां खुरीस कसलो दिना. खुरीस दिलो आपल्या पुताक. आमकां एकलोच खुरीस व्हरूंक जाय ह्या संवसारान. कसलो खुरीस? खुरीस पर्सिक्युशनाचो, म्हणजे कोण त्रास करता आमकां. जेन्ना आमी मोगान चलता, जेजूचे फाटलादर आसा आनी लोक आमकां त्रास करता, तोच खुरीस आमचो. जेन्ना आमचे कडेन पयशे ना, आमचे कडेन बरी सावूत ना, तो आमचो खुरीस न्हय. तें जेजून ऑलरेडी घडोवन हाडलां आमकां. हो खुरीस न्हय आमकां. जेन्ना आमी जेजूच्या उतराचेर बावाट दवरता तेन्ना आमकां सगळें बरें जिवीत मेळटा, बरी सावूत मेळटा, बरें घर मेळटा, बरें जेवण मेळटा. कित्याक देवान आमकां सगळें तें घडोवन हाडलां. फकत आमकां भावार्थ जाय. पूण खुरीस कसलो म्हणटा जेजू?
खरीच जो आमी जेन्ना बरें कोत्ता दुसऱ्यांक मोगान चलता लोक आमचे विरोध येता आनी तेन्ना आमी तें वायट केलां तें पळयना पूण आमी खरेंच तांकां मोगान चलतात. आज भाव भयणीनो जेन्ना ह्या शिवोड तोर्नामेंटाचेर आमी नियाळ कोत्ता आमी हाचेर एकूच आमची चोत्राय दवरया. जेन्ना आमकां कसलेंच वायट जाता ह्या संवसारान आमची चोत्राय आसूंक जाय खुर्साचेर, आमची चोत्राय आसूंक जाय जेजूचेर, आमची चोत्राय आसूंक जाय जेजूच्या उतराचेर. तो कितें म्हणटा, ह्या संवसारान आसतना त्रास आसतलेच आमकां पूण आमची चोत्राय आसूंक जाय जेजूचेर ताच्या उतराचेर. आनी जेन्ना आमची चोत्राय जेजूच्या उतराचेर आनी तें उतर आमी पाळटा खरेंच आमी मोगान चलता आनी आमकां सगळें बरें देवाचें आमकां फावो जाता. आयज एक खेरीत भाशेन आयतारा दीस तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.